Utpoti, chapter 41. 2 वर्सां बोलांडल्या उपरांत फारावक एक सोपण पडलें. तो नील न्हंयचे देगेर उबो आसलो. तेन्ना नील न्हंयंतल्यो 7 सुंदर आनी तुणतुणीत गायो वयर सरल्यो आनी चरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 वयर सरल्यो. ह्यो कुरूप आनी बारीक आसल्यो. ह्यो नील न्हंयंतल्यो आयल्यो आनी हेरां 7 कुशीक नील न्हंयचे देगेर रावल्यो. आनी ह्या बारीक 7 त्या मोठ्या 7 गिरासून उडयल्यो. उपरांत फाराव न्हिदेंतलो जागो जालो. तो परत न्हिदलो आनी ताका आनी एक सोपण पडलें. एकेच न्हलयेक 7 जून आनी भरलोलीं कोणसां वयर सरलीं. उपरांत पळय 7 बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान सुकलोलीं कोणसां भायर सरलीं. आनी ह्या सुकलोल्या कोणसांनी त्या मोठ्या 7 गिरासून उडयलीं. उपरांत फाराव जागो जालो आनी आपूण सोपनेतालो म्हूण ताका कळून आयलें. दुसरे सकाळीं ताचें मन उचांबोल जालें आनी त्या सपनांची समजणी घेवच्याक इजिप्तांतल्या सगल्या मंत्र्यांक आनी जाणार मनशांक ताणें आपोवन हाडले. आपलीं सपनां कितें तीं तांकां फारावन सांगलीं, पूण एकल्यानूय तांची समजणी दिली ना. तेन्ना त्या मुखेल बोटलेरान फारावक म्हणलें, आयज हांव म्हजो गुन्यांव मनांत हाडटां. फाराव बादशाय तुज्या चाकरांचेर रागा जालो तेन्ना ताणें म्हाका आनी मुखेल पोदेराक राखणदार मुखेल्याच्या घरांत बंद केलें. एके राती आमकां दोगांयकूय एक सोपण पडलें आनी तांकां वेगवेगळीं समजणी आसली. थंय एक तोन्नो धाकटो हेब्रो राखणदार मुखेल्याक एक चाकर आसलो. आमची सपनां तांकां सांगलीं आनी ताणें आमकां तांची समजणी दिली. आनी ताणें सांगलोलें तेच परी सगळें घडून आयलें. तुवें म्हाका आदले झुटयेक परतून दवरलोय, पूण त्या पोदेराक गळ्यार मारलो. तेन्ना फारावन झुजेक बंदखणींत थावन आपोवंक धाडलो आनी तांणी वेगीं ताका थंयचो काडलो. ताचें खाड काडटोच आनी वस्त्रां बदलतोच तो फारावच्या फुड्यांत आयलो. फारावन झुजेक म्हणलें, म्हाका एक सोपण पडलां आनी कोणाच्यानूच तें पारखूंक जायना. तूं सपनांची समजणी दिताय म्हूण हांवें आयकलां. झुजान जबाब दिलो, म्हाका तांक ना, पूण देव फाराव पादशायाक तुका उपकारता ती समजणी दितलो. तेन्ना फारावन झुजेक म्हणलें, पळय, म्हज्या सपनांत हांव नील न्हंयचे देगेर उबो आसलों. अवचीत 7 सुंदर आनी तुणतुणीत गायो न्हंयंतल्यो वयर सरल्यो आनी थंय चरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 कुरूप आनी बारीक गायो केन्नाच हांवें इजिप्तांत पळोवंक ना तसल्यो उदकांतल्यो वयर सरल्यो. ह्या कुरूप आनी बारीक गायांनी त्या पयल्या 7 पुटपुटीत गायांक गिरासून उडयल्यो. पूण तांकां गिरासल्या उपरांत कोणाकूच तें कळचें नासलें, कित्याक त्यो आदले परी बारीकूच उरल्यो. इतल्यान हांव जागो जालो. मागीर आनी एका सपनांत हांवें पळयलें, एकेच न्हळयेक 7 धोळीं आनी बोरीं कोणसां भायर सरलीं. उपरांत पळय, तांच्या फाटल्यान 7 सुकलोलीं बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलोलीं कोणसां भायर सरलीं. आनी ह्या बारीक कोणसांनी त्या धोड कोणसांक गिरासून उडयलीं. हांवें तें सगळें पारक्यांक सांगलें, पूण एकल्याच्यानूय म्हाका ताची समजणी दिवंक जालें ना. झुजेन फारावक म्हणलें, फारावचें सोपण एकूच देव कितें करतलो तें फारावक ताणें आदीं फुडेंच दाखयलां. 7 बऱ्यो गायो 7 वर्सां जावन आसात आनी 7 बरीं कोणसां तशेंच 7 वर्सां सोपण एकूच. आनी मागीर वयर सरलेल्यो 7 बारीक आनी कुरूप गायो म्हणजे 7 वर्सां आनी 7 पोकीं उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलेलीं कोणसां म्हणजे दुकळाचीं 7 वर्सां.
हांवें फारावक सांगलां तशें देव कितें करूंक सोदता तें ताणें तुका आदीं फुडेंच दाखयलां. इजिप्ताच्या आख्ख्या गांवांत सufôll आनी upôtt पिकेचीं 7 वर्सां येतलीं. त्या उपरांत dukôll-bukhechim 7 वर्सां उपरासतलीं. त्या वरवीं आदली sufôllaय सगळे विसरतले, कित्याक हे बुखेन सगळो गांव पाड जावन वेतलो. फुडें मारेकार दुकोल पडटलो आनी हे वरवीं आदीं sufôll आसलो म्हूण कोणाक उगडास लेगून आसचो ना, कित्याक तो दुकोल भोव मारेकार जातलो. फारावचें सोंपोन दुपेट. ताचो अर्थ म्हणल्यार देवान हें सगळें थारायलां आनी तो बेगीनच घडोवन येशें कोत्तलो. तर आतां तुवें एक बरो समजीक आनी बुडवंत मनीस वेंचून काडूंक जाय. ताच्या हातांत इजिप्ताचो देश आसतलो. तुवें आनिकूय जायते अपशाल वेंचून काडूंक जाय आनी sufôllaच्या 7 वर्सां पोटीं मोर्साच्या पिकाचो एक 5वो वांटो कुशीनूच दवरूंक जाय. ह्या येतोल्या बऱ्या वर्सांचो जेवणा खाणाचो सगळो ओरोव तांणी फारावच्या हुकुमा खाल एकठांय करचो आनी हो कुशीन काडलेलो ओरोव शारांतल्या सगळ्या गुदांव कोड्यांनी भरून दवरचो आनी तो जागृतायेन राखचो. हे परी इजिप्ताचेर येतोल्या dukôll-bukhechच्या 7 वर्सां पोटीं इजिप्तान गरज तितलो सांबाळलेलो ओरोव आसतलो आनी देशाचो लोक बुखेन मरचो ना. फारावन आनी सगळ्या ताच्या अपशालांनी झुजेची येवजण मांडावल मानून घेतली आनी फारावन आपल्या अपशालांक म्हणलें, झुजे परस पुरतो मनीस आमकां खंयसरूच मेळचो ना, कित्याक देवाचो आत्मो आनी बोळ ताचे थंय आसा. आनी फारावन झुजेक म्हणलें, देवान तुका हाची सगळ्याची वळख दिल्या म्हणटूच तुजे सारको विवेकी आनी शाणो मनीस दुसरो कोणूच ना. तर म्हज्या गांवचो कारबारी तूं जातलोय आनी सगळी म्हजी परजा तुज्या हुकुमांक पाळो दितली. हे सदरेच खातीर हांव तुजेवन व्हड. फारावन झुजेक म्हणलें, हांव आतां तुका आख्ख्या इजिप्ता वयर राजपाल नेमतां. फारावन आपल्या हातांतली मुदी काडली. हे मुदयेचेर पातशायाची मोहर आसली आनी ती झुजेच्या बोटाक घाली. ताच्या आंगाक बारीक सोन्येचें वस्त्र घायलें आनी गळ्यांत भांगाराची सरपोली. आपली दुसरी राजगाडी झुजेक चलोवंक भोवूंक दिली आनी ताचे मान राखणदार फुडें वचून आरडटाले, दिमी मोडात. हे परी आख्ख्या इजिप्ता वयर झुजे राजपाल जालो. आनी फारावन झुजेक म्हणलें, हांव फाराव पातशाय, पूण आख्ख्या इजिप्तांत तुज्या हुकुमा भायर कोणूच हात वो पांय हालोवचो ना. आनी फारावन झुजेचें नांव जाफेनात पान्या दवरलें आनी ताणें ओन गांवच्या यादनिकाची पोटिफेराची धूव आसेनात ताका ताची बायल करून दिली. आनी झुजेन आख्ख्या इजिप्तांत भोंवडी मारूंक सुरू केलें. फाराव इजिप्ताच्या राजाचे सेवेक झुजे वचून उबो रावलो तेन्ना तो 30 वर्सांचो आसलो. आनी झुजे फारावच्या मोऱ्यांतलो वचून सगळ्या इजिप्तांत भोवूंक लागलो. sufôllaच्या 7 वर्सां पोटीं इजिप्तांत भरपूर पिकावळ जाली आनी 7 वर्सांचें सगळें पीक ताणें एकठांय केलें आनी शारांनी भरून दवरलें. एका शारांत सरभोंवतीच्या शेतांचें पीक ताणें भरून दवरलें. आनी झुजेन इतलो ओरोव एकठांयलो दर्याचे रेंवे सारको की झुजेन तो मापचो लेगून सोडलो, कारण तो खरेंच मेजूंक जायनासलो. dukôll-bukhechim वरस सुरू जावचे आदीं झुजेक आसेनाथीचे ओन गांवाचे यादनिकाचे धुवेचे 2 पूत जल्मले. ताणें म्हणलें, सगळे म्हजे उपद्रे कोश्ट आनी म्हजे बापायचें कुटूंब देवान म्हाका सारकेंच विसरचें केलें.
ह्या पासत ताणें आपल्या मालगड्याक मनासे नांव दिलें. ताणें अशें म्हणलें, म्हज्या अदृश्टाच्या देसान देवान म्हाका भुरग्यांनी सufôll केलो. ह्या पासत ताणें दुसऱ्या पुताक एफ्रायम नांव दिलें. इजिप्तांत बरें पीक जाल्लें तीं 7 वर्सां सोंपलीं आनी दुकॉलाचीं 7 वर्सां सुरू जालीं. झुजान सांगून दिल्लें त्या प्रमाणें सगल्या भायल्या देसांनी भूक पडली, पूण इजिप्ताच्या देसांत सगले सुवातेर जेवण खाण मेळटालें. इजिप्ताच्या देसांत दुकोल पडलो तेन्ना लोक फाराव कडेन जेवूंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारावन इजिप्तकारांक सांगलें, झुजेशीन वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीमेर दुकोल पडलोलो. झुजेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक अरोव दिलो. इजिप्त देसान दुकोल वाडोन गेलो. आख्ख्या संवसारांतलो लोक झुजे कडलो अरोव विकतो घेवंक इजिप्ताक येतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोल पडलोलो. देवाचें उतर हें.